भुरगीं आसात आयच्या काळार सडावतो आमी दोन गजाल्यो पळोवंक शकता. एक म्हळ्यार आमी आमच्या मोबायलाक आमच्या गॅजेट्सांक आमी डेटा फिल करचे आमकां कितले डेटा आसल्यार पावना आज इंटरनेट आसल्यार पावना. दुसरें एक आमच्या कुडीक खाणां आमी फिल करची. आज आमच्या भुरग्यांक आर्टिफिशियल न्हय फास्ट फूड म्हणची तसली जायत्यो खाणां आसात आनी ती भुरग्यांक आमी एका सायडीन खाणां खावयता दुसऱ्या सायडीन डाटा खावयता. ह्यो दोन संगती आसात आनी आमी कशें जालें म्हळ्यार आयच्या काळाची भुरगीं थोडे फावटी आवय बापूय भुरग्यांची आवय बापूय खाणां आनी डाटा खावोवची व्यक्ती जावन बदल्ल्यांत. आनी मणजाती खाण खाता मनीसी खाण खाता आनी मनशांक आनी मणजातेक व्यत्यास कितें म्हणून विचारल्यार कांय ना मनीसी मणजातच. मनशांक दोन दोळे आसात मणजातीक दोन दोळे आसात. नाक आसा मनशांक मणजातीक नाक आसा. मणजातीचें हाड भितर तुमी तें तासल्यार ताचो खाल्ल्यार वायट मनशाचोय वायट. मणजातीचें रगती रड्ड मनशांचें रगती रड्ड. आतां कोणीय विचारूंक पुरो थोड्या मणजातीक शिंगां आसात मनशांक शिंगां नात म्हूण पूण शिंगाणांतली मणजात आसा. आनी थोडे विचारूंक पुरो मणजातीक शिमटी आसा मनशाक शिमटी ना सो तफावत आसा म्हण पूण शिमटीनांतली मणजाती आसा. तशें आमी मनशाक आनी मणजातीक वेगवेगळे म्हूण सांगूंक जायना. मनीस ही मणजाती तो मनशा बरीच म्हूण लेखूंक जाता पूण व्यत्यास आसा. आमी गाय पळयल्या जावंक पुरो आमी गायक खंयच्याय संदर्भार आमी बरें खाण दिल्लें ना. गायक आमी सडावत दिवचें आमी ताल्लें म्हणटा आनी आमचे फ्रिजांत उरिल्ल्यो वस्तू या असल्यो वस्तू आमी मणजातीक दिवची. पूण गायचें दूद आसा पळय आउटपूट गायचें इनपूट आमी दिवचें इनपूट सगळें तें बरें आसना. म्हळ्यार रांदोय पाड जाल्ली रांदोय फ्रिजांत आशिल्लें नुस्तें शीत सगळें आमी गायक दिता पूण गायचें आउटपूट आसा पळय शेण जावंक पुरो दूद जावंक पुरो तें सगळें आमी उपयोग करता. दूद आमी केदालापणी दुदांत आमी दुदाचें वॉर्न करता आनी आमच्या गायक दिल्लें आसा की हें तुज्या दुदाचें वॉर्न तूं इल्लें पिये म्हूण दिल्लें आसा की ना आमी दिवचें केदाला 3 दीस जाल्ल्या उपरांत फ्रिजान दवरून पाड जावंक जाताना गायक दिता. तशेंच गायचें शेण आमी आमच्याच नितळ हातांनी तें आपडता आनी कोड्याल घरांक कळीत आसा. आमच्या सगळ्या क्रिस्तांवांक कोंकड्यांक कळीत आसा. जायत्या वर्सां पयलें म्हळ्यार 25 वर्सां पयलीं सडावत आमची घरां सगळीं गायचे शेणान तें आमी नितळ करचें आशिल्लें आनी दिवलाक जावंक पुरो संस्कृत धर्मीक आचरणाच्या भाग जावन गायचें मूत जावंक पुरो शेण जावंक पुरो शुद्धीकरणाक वापरतात. पूण मनशान खावचें सगळें खाण नितळ हायजिनीक. गायक आमी सगळें दिवचें पोरनें उरिल्लें पाड जाल्लें पूण मनशान मस्त हायजिनीक पूण मनशाचें आउटपूट खंयपणी यूज करूंक जाता की जायना. पूण मनशाचें एक गजाल यूज करूंक जाता मनशाचें चिंताप. मणजातींक चिंताप ना तें चिंताप आमकां यूज करूंक जायना. मनशाचें चिंताप आमकां परत परत यूज करूंक जाता. मनशा तें विशेश सकत आसा म्हळ्यार परिकल्पनाची चिंतची. आमी म्हाका उडास आसा हांवें पयली काणी बायहाड सांगिल्ली कागेयू हुजेय म्हणून कागेयू हुजे कावळो आनी तेका मुळकलांत उदक आसता पळय तें वयरचें ती काणी म्हजी पयली ती हांवें बायहाड सांगिल्ली. ताचे उपरांत जायत्यो काणयो हांवें सांगिल्ल्यो आसात वेदीचेर येवन. ताचे उपरांत तें सांगून म्हाका बरोवची गिरांत आयली आनी बरोवंक धरलें. ही एक आरांभ काणी कांताय अशोच एक आराम जातलो म्हूण म्हजो भरवसो. हाच्या पयलें एक फावटी हो स्पर्धो आसलो न्ही फादर जोशी. ताचे उपरांत आतां आनी इल्ले चड जोरान फोर्सान हो स्पर्धो यूज केला आनी असो लोगो आसा पळय काणी तसो लोगो म्हाका वॉट्सॅपाचो लोगो दिसले बरें दिसलो. पूण हाका एक कारण आसा वॉट्सॅपाचो लोगोच म्हूण चिंतया कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळाक सरी जावन आतांच्या ह्या डाटाच्या काळार सरी जावन हो स्पर्धो हांगासर आयोजीत केल्लो आसा. सो पार्टिसिपेट केल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक केवळ एक स्पर्धो न्ही हांगातून एक आउटपूट येजे बरें कर. सो मुख्य वर्सान तुमी काणयो अशेंच सांगते आसाचे आनी ह्या स्पर्ध्याक मात्र न्ही तुमकां खंयसर अवकाश मेळटना थंयसर सगळ्यो काणयो तुमी वासिजे आनी तो बायहाट सांगाचे. आतां आजकाल आमच्यो व्हडल्यो मायो नात आमकां काणयो सांगून दिवंक पूण आमची वडील आसात सांगून दिवचे म्हूण ना. आतां रेडीमेड मेळटा बुकां आनी मेळटा त्यो तांचे कारणां वाचोवन तांचे कारणां बायहाट सांगल्यार मुखल्या जनरेशनाक ती एक परिकल्पनाची सकत येतली. काल्पनिकता तांचे तें उब जातलें म्हणून सांगून
परत एक पटी कार्मेल किरण काणी काणी कांता नामान बाळक जेजू पत्र हांच्या ह्या आयोजपणा काळ हांगासर सरच्या स्पर्ध्याक चड बरें मागता मुखल्या वर्सांनी हे स्पर्धा अशें चलाचे सर पार्टिसिपंटाक अभिनंदन पटयता दय जिदूबाई आमी येदोळसू पॉलिट बुरो हांगासर नाणू मारोल आसा हांगासर चिंतलें आतां मुखल्या वर्साय दय जिदूबाईन हो स्पर्धो एक स्पॉन्सर करची आमची आलोचना आसा कित्याक म्हळ्यार हो स्पर्धो कंटिन्यू जायचे अशेंच सो आज हांगासर 50 आसोंक पुरो 40 आसोंक पुरो येवच्या वर्सा फायनल्स एक 80 डब्बल जायचे हाचे 80 जावन 2-3 वांट्यांनी फायनल्स चलाचे म्हण म्हजी अभिलाशा अवकाशा खातीर देव बरें कर म्हणटा